कामगारांक 12 वरां काम करपाक मेकळीक दिवपी सरकारी अध्यादेश फाटीं घेयात. आयटक आनी हेर कामगार संघटनांनी मागला. फॅक्टरींनी 8 वरां बदला 12 वरां काम करपाक मेकळीक दिवपी अध्यादेश कामगारांचे शारिरीक आनी मानसीक शोशण करपी आशिल्ल्याचें संघटनेन म्हटलां. फॅक्टरीन काम करतल्या कामगारांक 8 वरां बदला 12 वरां काम करपाची मेकळीक दिवपी अध्यादेश गोंय सरकारान 8 मेक काडलो. ह्या अध्यादेशाक आयटक आनी गोंयच्या हेर कामगार संघटनांनी खर विरोध केला. ताचो कामगारांचे भलायकेचेर तशेंच एकूण जिणेचेरय परिणाम जातलो देखून सरकारान बेगोबेग हो अध्यादेश फाटीं घेवचो अशें आयटकान मागलां. पळयात. We are shocked, we are angry that the government and this BJP government has taken upon itself to make the workers slaves. Slaves because I say from 8 hours of work which we were statutorily entitled to, we are now supposed to work for 12 hours because of this amendment made by the government on 8th of May 2020. We had the trade unions and especially the AITUC had in our letter dated 6th May 2020 brought home to the government that we will not countenance nor accept any kind of an amendment to the Factories Act, especially the increasing of hours from 8 to 12. Just imagine, from 8 a.m. to 8 p.m. workers will have to work. Imagine, just realize the kind of impact it will have on their health, on their safety, on their psychology, and on their, especially on their family life. So, on an average, a person will have to work 4 hours extra. आणि 4 वरां एक्स्ट्रा धरली जाल्यार सकाळी जो कामगार 8 कामाक वतलो तो रातच्या 8 सुट्टलो आनी कामाक वचपाक ताका आनी 1 वर लागता. म्हणजे ताणें 7 घरांसून भायर सरपाचें पडटलें आनी घरा पावता म्हणसर 8 सुटलो जाल्यार घरा पावता म्हणसर ताका 10:30 असो टायम जातलो. सो दीस टायम इज ऑल्सो हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. सरकारान आनी एक मुख्य गजाल लक्षांत घेवपाक जाय आसली हो अध्यादेश काडच्या पयलीं, आनी तो म्हणजे की सध्या कोविड-19 पॅन्डेमिका खातीर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट गोंयांत फुल्ली ऑपरेशनल ना. इवन कदंबा सारके ट्रान्सपोर्ट 50% फ्लीट घेवन काम चालू करता आनी ह्या परिस्थितीन कामगारांक कामाचेर पावपाक खूब डिफिकल्टी येता. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी बसी ना, कामाचेर घरा पावपाक बसी ना आनी मुख्य करून जी बायलां कामगार आसात, जे विमेन वर्कर्स आसा, तांकां हो भयंकर परिणाम तांच्या तांच्या लायफाचेर जातलो, तांच्या घरांचेर जातलो आनी तांकां सोशल लायफाचेरूय ताचो परिणाम तांकां भोगचो पडटलो. All India Trade Union Congress calls upon the government to immediately withdraw this amendment, at the same time to ensure that workers cannot be made slaves. All India Trade Union Congress has already decided to go all out and fight out against this amendment and all other anti-workers, anti-people legislations. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया.